सगळ्यांक नमस्कार. आजी आमगेले विश्व कोंकणी वाहिनीतू स्वाभिमान पावल कार्यक्रमाक आम्ही तुमगेल मुखार आसाची तुमक सगळ्यांक स्वागत. आजी आम्ही परिचय कोण दिवचे सोयर आसाची एक प्रेरणादायी उल्लेखनीय प्रतिभावान कलाविदे श्रीमती वृंदा नायक. हांनी हांगेल मन आंतूची भितरी आशिले एक स्वप्नाक जीवनाचे साधन कोण घेवन यशस्वी जावन आशिले महान कलाविदे म्हणेत. उडपांतू उडपा लगीची हेब्री मळल गावांतू एक फॅब्रिक आर्टिस्ट आणि तशीची हांनी हांगेले मळले कौशल्या आर्ट्स मळले एक कलाचे कार्यावळीचे एक संस्थेची हांनी स्थापन करून मुखार व्हरत आसाची. हांगेले एक विशेष म्हळारी पारंपरिक संप्रदायाचे आर्ट कले आणि आधुनिक कलाक एक संगम करून चंद करून एक हळे बेरू ಹೊಸ ಚಿಗುರು म्हणताची तशी हांनी ते एक बेराक हांगेले एक मनांतुले चिगुरू दिवन चंद करून तिरियो दिवन मुखार व्हरत आसाची. आज आम्ही हांगे लागी हांगेल ह्या पुरा विषयांतू कला साधना आत्मविश्वासू हे पुरा कश्यांक जाता म्हणल विषयांतू आम्ही ऐकून घेवया आणि तशीची प्रेरण घेवया. सुरेख आमगेल वृंदा नायक हांका आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया. वृंदा आमगेल नमस्कार. आमगेल वाहिनींतू आत्मीय स्वागत तुमका. एक भारी खुशी दिसता तुम्ही हेब्री सुकून कितली की बिझी असताची तुमगेल कामांतू तुम्ही काम करता असताची जाल्यार हांव निमित्तान जायत माये म्हण आयिल्ले संतोष असता माय भारी आनंद. सुरेख तुमका अभिनंदन. कसले म्हणल्यार तुमगेल आर्ट इतली चंद आर्ट हातान करून तुम्ही लायकून करता आसाची भारी संतोष विषय. हांतू भितर म्हाका एक दिसता तुमगेल जीवनाचे पयण एक कला मात्र न्ही हे तुमगेले नंबिका आणि सहना राईट आणि तशी ताजवटूची बेंबल फॅमिलीचे कुटुंबाचे बेंबल आशिल्ल्यान तुमका आनीक मुखार वचचे साध्य जाला आणि ताजी काणी म्हूण हांव सांगता न्ही वे. ಖಂಡಿತ मग हंगा अपील खातीर या प्रोग्रामाक तुम्ही वेलकम केल्या खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद. कोंकणी केंद्राक धन्यवाद. येस थँक्यू सो मच मस्त थँक्स. आता आम्ही तुमगेल पयण या कलात्मक पयण खंय सुकून सुरू जालें की त्यांची क्षणां सुकून आम्ही मुखार वचचे रायट. तुमगेले प्रोफायलार सांगला म्हणके कॉलेजा वतन दवरून आशिल्ले म्हणकी ताजे पशी फुडेची सूर जावन आसा पुरो हे पुरो विषय हे कलाचे ते क्षण कल करता आसतना ताजे क्षण कशे आशिल्ले तशीची तुमगेले परिचय दितची आमकां सांगता वे. ಖಂಡಿತ मेगेल नाव वृंदा. हांव जल्लेली मेगेल अज्जाल घर ಕೊಂಚಾಡಿ थंय जल्लेला तोड्याला अम्माल घर आमगेल म्हणल्यार तशी न्हू कुळार गुरबिणी आसतना कुळार येवन बळांचोन मागीर बामणाते वचचे आशिल्लो तशें अम्माल कुळार ಕೊಂಚಾಡಿ थंय हांव जल्लेली. मागीर अन्नाल घर मुणकुरा. मुणकुरा हांव एक साधारण एक 5 वर्स थंय आशिल्लें. मागीर म्हाका 5 वर्स जव बरें म्हळ्यार एक अंगणवाडी वचची ते दन थंय हांव थंय आमी मुणकुरा ओट्टू जॉयंट फॅमिली ओट्ट आशिल्लें. ते दन दाखून आमगेल घरान तूं एक नमने अज्जे वातावरण एकंकली एकांतू स्पेशलिस्ट म्हणून त्या टायमार तांक पाप ते कशी भायर घालचे आणि अशी असल वेदिक नाशिल्ले सोशल मिडिया नाशिल्ले मोबाईल नाशिल्ले त्या देखून ते तांगेल थंयची जाल्ले ते पुरो पळोवन मागीर अम्माय शिवयंत आशिल्ली आणि हे कसं बागनी वायर बागनी ते मस्त फेमस आशिल्ले तांणी पुरो करता आशिल्ले. तदनंतर आम्ही बेळमण आयलींची म्हाका एक 6 वर्स म्हणटा मागेला प्रायमरी स्कूल आनी बेळमणांतू जाल्ले गव्हर्मेंट स्कुलांतू जाल्ले. थंय त्या टायमार म्हाका तितलो आर्टाचे आनी कसं ड्रॉइंग आमी करता आशिल्ले म्हणून ड्रॉइंग क्लासाक वचचे जो ड्रॉइंग स्कुलाक घालचे तसं पळय कसं न्हू ते आसा म्हणून तुजितल्याक तुवें सोडवाचे ते रंगोली सोडवाचे चौकान सोडवाचे इवन दीपावली टायमार वणतीर पुरा दिवे जळोवचे पणत्याचे चित्र न्ही करचे मागीर माव आशिल्ली म्हळ्यार बेळमण आयतरी आमी दोनी फॅमिली एक मागीर मंताल फॅमिली एक आमगेल फॅमिली आशिल्ली. तशी तंतू तशी जाल्ला मागीर निटींग आनी करता आशिल्ली माव आर्ट माव
आर्ट म्हळ्यार पेंटिंग न्हय हा. अशीची बॅग करचे तसं तसल हय, पुरा असं कडेरी आमगेल थंय मागीर म्हळ्यार कशें हें पावना अशी आमी आपस विंगड घर केल्लें बेळमणांतूची हं. ताजे नंतर मिगेले स्टार्ट जाल्ले म्हळ्यार कसं हें कसं टीव्ही न्ही तातूंत मिगेल अन्नान कसं म्हळ्यार आमी एके शिक्षणा मागशी पडटात एके कामा मागशी पडटात म्हणून आमकां टीव्ही इंट्रोड्यूस करिना आमगेल टीव्ही नाशिल्लो तशें हक्क प्रकारण खंयकी मिगेल आनमोणीत वय वय म्हळ्यार नुत्य बसना वय नुत्य बसना वय काय पुणी कोरका बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हांव गार्डनिंग करता आशिल्ली हांव आनी म्हगेलो अम्मा फुलां झाड वयता आशिल्ले मोगार कितले किजत आशिल्ले आमगे ते भायर विकचे न्हय हांव तरकारी करता आशिल्ले तेन्ना म्हळ्यार टायमपास घरा काम प्रत्येक घरा काम म्हळ्यार रांदप धरलेल्या बाईची कामां भितर आमी करचे आमगे ते कामाचे म्हणून नाशिल्ले त्या हेल्पा पडलेले कोरोना टायमार आमगेले घरा काम करतना आमकां शिकयलें लायक जाल्लें म्हण दिसला तशी ताजे नंतर हांव एक 8th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड म्हणटाना त्या टायमार कंप्युटर क्लास म्हूण आशिल्लो म्हगेल अन्नान कसं केलें म्हळ्यार कंप्युटर तूं शिकता न्ही सीक तूं शिवण शीक म्हणलें ते म्हाका मात्र मस्त उपयोगा पडला शिवण शिकिलस ड्रेस मिगेल चुडीदार हांव शिवून घेता आशिल्ली कॉलेजा वतना डिग्री कॉलेजा वतना हांव शिवून घेता आशिल्ली ड्रेस आतां कसं जाला म्हळ्यार हांव गुड्डी जाल्यार देखून मागीर पुरा ड्रेस हांव आल्टर कोन्न घालपाक जाल्लो आतां तसो पोणी केला बट म्हाका ते हेल्पा पडला मस्त हेल्पा पडला व्हेरी गुड तशी मागीर त्या टायमार एक 8th 9th स्टँडर्ड म्हणटाना आमगेले घरा लागींची आनी आमगेले क्लोज रिलेटिव्ह म्हाका एक कडेन समर कॅम्पाक घालेले 3 दिवस की 4 दिवस आत्तां वरी 15 दिवस आनी नात 3 दिवस फ्री शिकयता आशिल्ले तसो एक हंतू आमकां लास्ट डेक एग्जिबिशन आशिल्लें तुमी घरान तुका कसं पुरा केला तें पुरा हाडाची म्हण तेन्ना म्हगेल घरा लागींची म्हगेल क्लोज रिलेटिव्ह वसुधक म्हणून तीन पॉट पेंटिंगांनी हाडलेले ताजे नंतर म्हगेल दोळ ताजे वयर गेलेलेच पळय त्या तिगेले शिकून कार्ड वरेन म्हगेल ते हें जायनी तिरुवनेशी एक आसक्ती म्हाका गोतू ना बेळमणांत असेल गांवांत तूं असले करतले असावं म्हणून म्हळ्यार तेदन म्हळ्यार सोशल मिडियान आतां जाल्यार पुरा स्टेटसांनी घालतात ती एकमेकांनी करता म्हण जाल्यार कळटा पुरा जना तेदन घरा वचून एकय वारडी केसांचे तसल नेवनार घरा वचून पळोवका एकय असल कसं हाका ते भायर येवका तशें जाल्लें ताजे नंतर तिगेले तिणी म्हाका इंट्रोड्यूस केलेले फॅब्रीक पेंट म्हळ्यार कसं ना तेदोळ वरेन आमकां पेंट म्हळ्यार एक गोत्तू वॉटर कलर तीन म्हाका एक 2-3 आर्ट तीन शिकोवन दिला तेंचे म्हळ्यार नंतर हांव म्हाका शिपळय जाल्यार म्हाका स्कुलार शिकतना जेवो एक विंगड अशी कोणाले गुर्तार जेवो तसले कोणी आर्टिस्ट जो ताका रिलेटेड कोणी मेळ्ळी म्हगेले क्लिपाची आशिल्ली ती मुलकेची बॉम्बे आशिल्ली ती तितली टॅलेंटेड म्हणून म्हाका गोतना हांव एका अचानक जावन तांगेल घरा गेलेली तातूंत सुत्तमुत्त पळोवन तांगेल घरान तिगेल पुरा आर्ट तिगेला माते आशिल्ले ताजे नंतर हांव तिगेल फाटी दवरून तीन म्हाका तिगेल ते पुरा आर्टा ट्रेस पेपर दिलेलो आत्तां येस म्हगेले कितले 20 वर्सां फुडें दिलेली ती म्हाका दितना कितली की वर्स जालेली ते आत्ताय म्हगेले व्हेरी गुड तेदन देखून हें स्टार्ट जाला मागीर तिगेले की निमगूच आशिल्ले ताका कसं घाल हाका कसं घाल फोन कोन्न निमगीत आशिल्ली तितले सोडल्यार लागीं बसून आशिल्ली म्हणून म्हाका खंय वसुधक्का सोडल्यार मागीर खंय ना इंट्रेस्ट पळय तुका ते निमगून घेवन शिकून काडू मनान तूं दवर मना भितर इदून तूं तितल्या तूं शिकता मागीर कसं म्हळ्यार म्हगेल ल्हानू मुनकूर यशवंत कामत म्हूण ताणें आतां नाची आम सुचित्रा कामत म्हूण आनूय तशीची ऍक्टिव्ह एक घडी बशी म्हूण आमकां कोत्ता आर्ट कसले आर्ट म्हळ्यार अन्नाल पुरा कसो दिनदार आसा आतां म्हगेल कसं बेस्ट आउट ऑफ वेस्टच पळय ताका एक टायमार इन्स्पिरेशन म्हगेल आनूच अन्नान म्हणचे तूं आर्ट करी तुगेल हॉबी जावन आसका आनी ताका मस्त खर्च करून हाडचे कसो दिनदार आसा उडोवचें आशिल्लें बेस्ट करून तशें म्हणून अन्नान इंजेक्शन बॉटल येता आशिल्लो फुडें सनसन ते पुरा क्लीन करून ताचेर आमगेले बेळमणांत घरा लागीं एक डॉक्टर क्लिनीक आशिल्लें तागेलें म्हणचे आशिल्लें बॉटल नंगे एडी हाडून एक कामाच्या बसकारान ते क्लीन करून ताचे रथ आनी केला फूड करता आशिल्ली तेन्ना गूगल ना खंयसर ताका गम्म कसं म्हणून कोणाला तसं न्ही ना जाल्यार एक की केला तेंच हर्ट तुमी गेलं हर्ट आनी ते कला ती कला पळय जेनेटिकली तूं पळोवन आशिल्ल्या ना
तुका तें आयिल्लें होय अशी जर्नी मुखार वता मागीर PUC निट्टे कॉलेजा जाल्याला थंय एकली म्हाका फ्रेंड मेळ्ळी तिके लागीं हांव ती हाका मेहंदी क्लासा वता आशिल्ली तिके लागीं हांव मेहंदी त्या क्लासाचे बुक झेरॉक्स पडा ते हांव तिगेले घेतले ते आत्तां येस म्हगेले मागीर एक मिरर वर्क म्हूण येता आशिल्लो या तुमगेले मिरर सनसान मिरर अवंगला वयर शिवोनचे ताका एक स्टिचेस ते म्हाका तिने शिकोवन दिले काय त्या मेहंदी आनी घालचे करता म्हाका घालता आशिल्लो म्हळ्यार व्हडली तंत आर्टिस्ट काय न्ही जाल्यार मेगेल मट्टा हांव घालता आशिल्लो घरा लागच्या घालता आशिल्ली घरा गुड व्हेरी मेहंदी सोडवाची येना जाल्यार आज हें येना आशिल्लो हें पुरो कोन वर्क तशें पुरो कोन वर्क लाय पेशे मागीर तुमगेली पेंटिंग फॅब्रिक पेंटिंग हें कशी विकसीत कोन्नाय त्या वर्डीक जेवण हेब्री येयली एक्झॅक्टली हेब्रीन तूं एक वर्डीक जल्कुलेक नमने नवें वातावरण नवें फेज ऑफ लायफ तेंचे सपोर्ट ते भायर एक कसं म्हणून एक सांगता हांवें हेब्रीन तूं राधाकृष्ण नायक मेगेल माव हेब्री राधाकृष्ण नायक ताणें आतां नाती आनी गीता नायक म्हळ्यार मेगेल माय मेगेल बा म्हणू गणेश नायक म्हणू आमकां हार्डवेअर शॉप हेब्रीन तूं कसं जालें म्हळ्यार कोरोना टायमार न्ही हांव हेब्री वर्डीक जेवन आयिल्ली तशीच ह्या म्हगेले पेंटिंगा इंट्रस्ट कसं न्ही हांव म्हगेले भायर काण आशिल्लें तेदन आमगेले जॉयंट फॅमिली आशिल्लें तेदन म्हाका थंय कसो बेनिफीट म्हळ्यार म्हगेले पग्र माव तांकां मस्त देवाल थंय पुराजन देवाल भक्ती एक आमगेले तेदन देवाकूड म्हळ्यार एक रूम शी आशिल्ली तितले देवाल फोटो तितले भक्ती तेदन तांणी हांव बेंगलोरा दाखोवन की शिवमोगा दाखोवन फूल हाडयता आशिल्लें म्हाका तेदन कळ्ळें असल पुरो फूल मेळटा म्हूण सगळें आमकां घरांत वयलें फूल पळोवन आमी भायल फूल हाडा आशिल्लें हांगा पळोवन कलर गुलाबी कलर तुमगेले सेवंते पुरो मेळटा हांव माळ करूं सुरू केलें तेदन सुरून एक दोनी कलर फूल मस्त वेरायटीर घालती तशी सुरवणूची काय गंतुनूय नाही कसं नाही सुवेन सुरवण मध्यान तुकेला वाळ अज्ज करवीर आपत्ती दवरचे तसं बरं विंगड आर्ट आर्ट ताजे फोटो न्ही कसं नाही ना खंय म्हळ्यार फोटो हंग आतां अशें हांव असल वेदिकेर एक दिवस येता म्हण हांव स्वप्नान लेखन ताजे फोटो खंयचेय ना असं वाट ना करता आशिल्ली म्हळ्यार अनंत पद्मना बघत आमगे हेब्री अनंत पद्मना डेली माळ वता आशिल्लें आमगेले घरा देवा साधारण मागेले फर्स्ट चर्डान जाऊ वरेन हांव तें कंटिन्यू केला व्हेरी नायस मागीर थंय हेब्रीन तूं सार्वजनीक गणपती दवरता आशिल्लें ती म्हाजे गणेशोत्सवा टायमार चवथी टायमार तेगेला तेदन हांव माळ करून दिता आशिल्ली म्हगेले मामान मस्त प्राउडार हेम्मेर ते माळ व्हरून दिवचे आशिल्ले सुन्नेन सो स्वीट तशें ते पडिपाना माळांनी करून दिता आशिल्लें हांव जाणा तशें त्या थंय तनाक तेदन बरें हांव पेंटिंगाचे कसं न्ही करनी तद नंतर कसं जालें म्हळ्यार म्हाका एक अचानक जावन म्हगेले नंदेले वर्डिके सांगूक ಹೇಳಿಕೆ वच्चें आशिल्लें तेदन हांव हेब्री एकलें घरांत म्हळ्यार म्हगेले फ्रेंडय आनी दूरच्यान रिलेटिव्ह आसात न्ही अक्षत म्हूण सांगून तेगेले घरांत हांव तीन ಸ್ವಲ್ಪ आर्ट केलेलो आशिल्लें आर्ट कशी फ्रेंडशीप जाता म्हणून तीन फॅब्रिक आर्ट तिगेले फॅब्रिक आर्ट न्ही ग्लास पेंटिंग केलेलें आनी मेक्रम थ्रेड बॅग्स आनी करता आशिल्लें तें हांव तिगेलें थंय शिकलें मेक्रम थ्रेड आनी ग्लास पेंटिंग हांव आनी ती ಒಟ್ಟು बसून हेब्री राम मंदिरांत तांजावूर स्टायल ग्लास पेंटिंग करून दिला गणपती आनी राधाकृष्ण करून दिला सुमार एक 10-15 वर्सां पयलीं तशें थंय म्हगेले आर्टाचे फॅब्रिक पेंटाचे स्टेप सूर जाला व्हेरी गुड तशें फॅब्रिक पेंट जाल्यार केदन म्हळ्यार लॉकडावना टायमार कोरोना टायमार लॉकडावना टायमार कसं जालें म्हळ्यार नुस्तें कोण दवरची पशी तेदन इंस्टाग्रामान येयलें ना इंस्टाग्राम सोशल मिडिया जोर स्टार्ट तांत पळयतना हाका पुरो व्हॅल्यूज म्हणून कळ्ळें एक्झॅक्टली तेदोळ वरेन हांव घरा करता आशिल्ली आतां अक्षताल फ्रेंडशीप जाता वरें ती वर्डीक जावन वता रे मागीर हांव म्हगेली तें करता आशिल्ली कोण अशें दवरचें रिलीफ आर्ट केला मधुबनी केला प्रति एकाचे एक सॅम्पल करून दवरला केरळा म्युरल केला कलामकरी केला व्हेरी गुड आनी
आणि कसं पुरं दिसतं पळा कर्तव्यच टिपाई वैरी कोणी विंगड कोणी तुक शिकय तुमक शिकयतल कोणी शिकयतल कोणी ना चितल्या हा, वेरी अवन सांगितलं Google मला ಅಂತೂ तुला ಪಳೋಚೆ ವೈ ಏ. ಇವನ್ ತ ಕಸನ್ ಪುರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ करता म्हणे ಗೊತ್ತನ ಓಹೋ मोबाईल अंतू पळोचे गूगल अंतू पळोचे तंतू स्क्रीनशॉट काढचे मग गेला बेंगलोर आशिल पाप तो खंय झाला सगळे बॅग जिकपेट सोदून मग एक आयटम पेटवून देत कळलो मागीर ताणे निमगेला इतलं पुरा कोरून तू कसं करतो गो कसं लागत का म्हणून सांग मागीर मना समाधान आहे का म्हाका विंगड कसं नाही काही भोंवका म्हण ना टूर आवच का म्हण ना शॉपिंग आवचे आशी ना तृप्ती अंतू तृप्ती ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏನ್ ತುಂಗಿಲೆ ಆರ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ जाला या ब्लाउजार पुरा ब्लाउजार करचे ह्या रिसेंट जाऊन हांवें वर्कशॉप केलेलं हेब्रींतू तांकां दाखोवका ना डेमो दाखोवका ना तेदन हांव हें करून दाखयलें व्हेरी छान अशी तुमगेले कौशल्य आर्ट्सा विषय सांगतावे ते स्थापन करूक प्रेरण कसले आणि कसं कसं करतात ते तुम्ही ते एक सांगा त्यांचे लॉकडाऊना नंतर हांव मस्त घरान रिलीफ वर्क मस्त आर्ट केला लिप्पन आर्ट केला पुरा केला ते खंयचेय आर्ट म्हणा कसले लिप्पन आर्ट म्हळ्यार वायट एमसील मेळटा मौल्ड इट म्हणून मेळटा एक टायमार हांव त्या मौल्ड इट येवचे भशेन फुडें हांव लिप्पन आर्ट केलं त्या वायट सिमेंट आमी हें कसं चपाती पीठ कल्लयला कल्लोनु तेंतू पुरा वर्क करून कलर्स वय ते पेंटिंग पेंटिंग नाही ते वर्क मॉडेल टाइप ओके ओके गुजरात नी फेमस राजस्थान नी पुरा ओणतीरी मड्डन करता आशिल्ले ते शेक्याक हें जावचे खातीर म्हणजे शेक वय मध्यन करता आशिल्ले ताच्यात एक डुप्लिकेट आमी हांतू करताची आते करतास की आत्ता करना आत्ता फॅब्रिक पेंट तरी ते बिझी जाले बट त्या प्र क्लास कोरका म्हणल्यार क्लानी व्हेरी गुड आता कौशल्य आर्टा विषय सांगा त्या लॉकडाऊन जतरी म्हाका इजी जावन ट्रान्सपोर्टेशन इजी जावका आणि मस्त कॉस्टली जावचे ना रिजनेबल रेटारी कसं दिवका म्हणून कसं तशें कसं स्टार्ट करूया म्हणून म्हळ्यार हांव येद्दोळ केल्लेलो आर्टच पळय ते सुलभ ना मस्त दीस वता आणि कोणी घेतले असल्यार क्लायंट्साक ते पेटोवच्याक मस्त कश्ट पाक आनी तशें जावका आनी हेब्री कसं म्हळ्यार हेब्रीन तूं प्रोफेशनल कोरियर आसा मागीर 2 प्रायवेट कोरियर आसा आणि पोस्टलय आसा कसं जाल्यार पुरा संजेर 4 गंटे भितर पावका तद नंतर तनी व्हरना मागीर आमकां हांगा काही उडपा जो मणिपाला येवन पावका शकता तशें जावन हांव हें इवन आतां ब्लाउज पेंटिंग केल्यार पळा आज संजेर 4 गंटे भितर हांव पावका लेट जाल म्हणजे ते नेक्स्ट डे मेळटलें लेट जाता एक दिवस लेट जाता तशी ह्या कौशल्य आर्ट स्टार्ट करूक रिजन कसं म्हळ्यार जनाक युजफुल आसका ಒಣ್ತಿರೇನಿ ಅದು ಪೂರ ಜನ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲಲ ಆರ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಮಾಡೋದು ಕಾಯಿನ ಕೆಲವು ಜನ ಒಣ್ತಿಕ್ಕನಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಕೊಡು ಇಷ್ಟು ಪಾವನಾಚ್ हे आम्ही ब्लाउज की वेरेबल आर्ट ड्रेस की एक पॅच वर्क जाऊन ब्लाउज हाको तशी यूज करू जात म्हळ्यार उद्देशान आणि सुलभ बेरी पेटू येत लायक विषय तशें विंगडांक एक प्रेरणा जावन तुमगेला कळला विंगडाल एक प्रेरणा जावो म्हणे तुम्ही वेदिका कोण दिला लायक विषय लायक येता की जन सकट तुमगेल वर्कशॉपान तुम्हाला कशी येतात मग फर्स्ट म्हाका क्लायंट्स कशी इंट्रोड्यूस जाल म्हणून सांगता हांव म्हगेल नणंदाची म्हगेल एकले अनित म्हणून एकले अर्चन म्हणून दोग जण नणंद म्हाका एकलीची बट ती कझिन जल म्हगेले एजाची म्हगेल सोयरीक करूक एक तीच एक मेन कारण आसा मध्यन तिने स्टार्ट केलेला वनी हांव घेत तू करी म्हणलेली तशी अर्चनान साधारण एक स्टार्टिंग किन म्हगेला मास्क घेतला आजी टायमार कोरोना टायमार मास्क घेतला एक 100 की मास्क हांव स्टिच करून पेंट करून दिला तिका त्या टायमार यांची तांजोर पेंट सिंपल फॅब्रिक पेंट मागीर ब्लाउज पीस स्टार्टिंग हांव हें करतशी पट्टचित्र आर्ट करतशी ते ओरिस्सा आर्ट हरिचंद आर्ट तांतू टिकली ते कसणे ना संबलपुरी कॉटना वयर करशिता बट हांगा आमी विंगड हांगाला वयर करतशिलो तशी तसं तीन सुमार तिगेल फॅमिली भितरी मस्त जन इंट्रोड्यूस केली ग्रेट तशी तदनंतर तीच एक म्हाका हें म्हळ्यार तिगेल फॅमिली भितर वर्डिकन येतना वनी एक अंतरपट आयडिया आसवाय म्हण तशी
तशी अंतरपट स्टार्ट जाल्लो मागीर ग्रँड ब्लाउज पीस जात तुवें म्हळ्यार तांजोर आर्ट स्टार्ट जालो व्हेरी गुड तेंचे म्हणजे सपोर्ट म्हणाल फॅमिली सपोर्ट आशिला ना कसले करू जाता हवे लायक जाले हा मागीर तशीची तशी वाढता गेल्या नंतर म्हाका हेब्रिंतू एक म्हगेले फर्स्ट कस्टमर म्हळ्यार हेब्रिंतू अमित माय म्हूण एकली आशिल्ली तिवूय लायक सपोर्ट केलो म्हाका सहन माय म्हूण एकली सहना भट म्हूण आशिल्ली तिणेंय म्हगेल्या करयल्या कडेन म्हगेली जाव आशिल्ली ती म्हगेली एक मॉडेल ती हांव तिके कसं तिगेले पूत प्रभात म्हूण आशिल्लो तो फोटो काडूं येता आशिल्लो म्हाका फोटो न्ही काडूं कसं खबर येना सो तो फोटो न्ही काडूं येता आशिल्लो तशी वाढता गेल्या म्हाका तशें हेल्पाक पुरा अशीची येता कडेन ಸ್ವಲ್ಪ टायमा नंतर आमगेली अंगडी बिर्ला एक चिल्ली बस आशिल्ली तिवूय व्हडली फोटोग्राफर म्हाका गोत्तू ना आशिल्लें एक दिवस तिणें काण म्हाका दाखयतना कळ्ळें सो ಸ್ವಲ್ಪ टायम ती करता आशिल्ली फोटो म्हाका म्हळ्यार फोटो एडिटींग मस्त टायम घेता ते ती करता आशिल्ली आतां पुरा फेसबुकार इंस्टाग्राम घालका युट्यूबाक घालका आतां पुरा म्हगेली बामूनची व्हेरी गुड सपोर्ट व्हेरी वेल सपोर्ट लायक आता तुमगेली हे हाजेर केलेले करट्यान केलेले आशिल्ले नव्हे हे परत पूड केलेले अवय करट्यान तूं केलेले आनी पर्स करतात तुमी वय वा हे पळय हे पर्स भारी चंद कसं हे हे तांजावूर घाला तांजावूर स्टायलाची हा ब्युटिफुल हे सेमी रॉ सिल्क म्हणटा कंबाल्याक हे शो पण खूप शकता लाडीस हो ग्रेट लवली हे सेल असतं की असताना व्हेरी गुड जना कळ्ळारी तुमकां ऑर्डर दिवं कस्टमाइज घेता न्हू तुमी नायस आनी मागीर तशीची कौशल्य आर्ट स्टार्ट जाला कडेन रे कंप्लीट भायर हांव कस्टमर वच्चे न्ही भायर क्लायंट्स वच्चे न्ही जस्ट अर्चना फॅमिली भितर येयची म्हगेले आनी गांवतुले पक्कानी कसं न्ही जाल्ले रिपेर कोन्न दिवचे जाता ಅದು पेंट गेले म्हाका ताची गॅरंटी ना पेंट गेले म्हळ्यार म्हाका हाडलेले रे समकोन तशें मागीर ते एक्सटेंड जाता गेल्या मागीर मंगळुरान तूं म्हाका एकले मंजू प्रिय म्हणून एक फ्रेंड मेळ्ळी तिगेले थ्रू कंप्लीट भायर व्हेरी तिगेले थ्रू म्हाका एकली भावना कडू म्हणून एक कंटेंट क्रिएटर बेंगलोरची त्या थ्रू बेंगलोर हें जाला मागीर हेब्री एक वार्डीक जाली पुतळी प्रभू म्हणून सांगता तांगेले फॅमिली तन्नी मस्त म्हाका कत्त सपोर्ट आसा तुमगेले क्लास स्टुडंट तांगेले फॅमिली चेडू ग्रेट तशी पुतळी वार्डीक जत तरी हांव कंप्लीट बिझी ते एक म्हगेले कंप्लीट टर्निंग पॉइंट कौशल्य आर्टाच म्हणून कंप्लीट आउटसाइड गेली तर म्हगेले हाताक गे आमगेले कर्नाटक सुकून विंगर स्टेटाक वता गुजरात दिल्ली सुकून तुमकां ऑर्डर येयला ಕೆಲವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವ ಬುಟಿಕ ತನಿ ದಿತ್ತಾಚಿ ಪೂರ ತನಿ ದಿತ್ತಾಚಿ मागीर हैदराबाद तरी बेळगावांक गेला एकले बेंगलोरा एकले क्लायंट मेळ्ळी म्हाका तिगेले थ्रू पुरा युएसा गेल्या म्हण हांव ते जबाबदार घेयनी हांव डायरेक्ट पेटोवचेच पडटा त्या जबाबदार घेयनी इथे म्हळ्यार हेब्री दाखोवन म्हाका ते कशें मागीर हांव रेट सांगता तांकां त्या तांकां बदें हेब्री खंय म्हणून गोतना हैदराबाद आनी आशिल्ल्यांक हेब्री खंय म्हणून घेतना सान गांव हय सान तांणी उडपी तांणी ओके हेब्री खंय म्हणून कळतना कितके जण बेंगलोरा भितर एक गांव असो वृंदा तुगेले निमित्त एक हेब्री गांवा एक लायक नाव येयले तुगेले आर्टिस्ट आर्ट व्हेरी गुड भारी खुशी आता तू इतले सकडे तुम्ही आर्ट केलेलं आसा तुमगेले फेवरेट आर्ट खंयचे म्हाका फेवरेट आर्ट कसले काणी असती ताजी मागशी कसले काणी असती कसं आर्ट पट्टचित्र आर्ट म्हणून ओरिसा आर्ट ते सिंपल आर्ट एक दिवस भितर जाता अकबर वत न्ही जावका हे सुकूकाचे वय आनी मस्त जाग्रते कोरका चोरू चुकले जाल्यार म्हण अवंगाले री कसले करू जाय आनी हाजे ताजी मागशी कसले काणी असती खंयचे फेवरेट आर्टा मागशी काणी म्हणून कसले ना म्हाका खंयचे मना इश्ट दिसता पळय मना म्हाका कोरका म्हणून दिसता पळय ते हांव कुडले करता केरळा म्युरल आर्ट तशीची भारी चंद आर्ट भारी चंद हांव तेवे अवंगलारी केला सारी वेर केला व्हेरी गुड मागीर ब्लाउजा वेर केला
तुगेल ते बित्ता वयले आर्टच पळय मनान तुले चंदन तुमगेल कल भायर दाखयता असं त्यांची प्रत्येक आता art हांव एक क्वेश्चन निमगिता तुम्ही इतले सकಡೆ केला ओके तुमगेले कलाकृतीक उल्लोच्या साध्य जत आशिल जाल्यार री ते तुमगेल विशय कसो सांगू पुरो आशिल्ले त्या एक मेगेल मनान तुला एक वॉइस त्या खंडित मेगेल एफर्ट हांव आजी म्हाका कितले ह्या कितले डेडिकेशनार करता म्हळ्यार खंडित ते आर्ट सांगता व्हेरी गुड व्हेरी आणि अनेक कसं म्हणल्यार मॅम एक्सलेंट आन्सर प्रत्येक आर्ट करताना हे म्हणून अंतरपाठ जो खंयचे प्रत्येक आर्ट करताना हांव लागी हे ऐकत असतं प्रवचन ऐकत असतं पॉडकास्ट ऐकत असतं व्हडली पॉडकास्टाचे एक नमुने हे म्हाका ऐकूच ऐकूचे. व्हेरी गुड मस्त जाणार पॉडकास्ट मस्त जाणार मनान तुल तांगेले आता तुम्ही हांगा मिगेला उलयता आसाची ते आनी 4 जणां आयकत आनी तांकां एक वय. इन्स्पिरेशन येता करूक वय प्रत्येक सक्सेसफुल मनशाल म्हाकशी एक काणी गोडी आसा, काणी असता काणी आसा खंडित तितले तितले तांगेले मनान तुला त्या भायर घालचे तांगेले आर्ट एक्सप्रेशन तांणी कसं करता अशें पळय त्या तांगेल्या फुडल्याची एक कन्नडी म्हणून येता खंडित लायक विषय आता तुमगेले जे म्हाकशे आशिल्ले काणी हा मेगेल आर्टांतच आर्टान तो आमकां सगळ्यांक वीक्षकांक खंडित. पुरा जनाक दिसता आसा भारी खुशी जालेले आसा आनी तशीच आता पक्कन सुरवे आर्ट सुरू करतल्यांक भंय अशी दिसता री ते तुमी कशी ते हें करताची वचची तशी आता पयलीं म्हळ्यार पयलीं- पुरा कसले गोत्तस का आर्ट वय, गोत्तस वय, का कसं म्हणल्यार कसं नाही भिवचित असेल कसं नाही ना आता मी पयर वर्कशॉप आयिल्ले पुरा स्टुडंट्स त्यांनी प्रत्येक आर्ट करून आशिल्ले त्याच्यावर म्हाका मस्त कष्ट जाय देवाल दय ना त्या वर्क ड्रॉइंग गोत्तस का ताका ड्रॉइंग काढल्यार अवंगल्यार करताना पुरा ट्रेस काडचे ड्रॉइंग ताने एक शीटार कोरका डायरेक्ट हांव अवंगल्यार ड्रॉइंग करना म्हळ्यार आता राईट साइड लेफ्ट साइड एकुल्याक जावका सेंटर एकुल्याक जावका अवंगल डायरेक्ट ड्रॉइंग करची पेशी आमी एक ट्रेस पेपरार जो एक अशे पेपरार कोरून मागीर ट्रेस काडचे बेटर मागीर मेगेल पयर वर्कशॉप आयिल्ले पुरा जन साधारण आर्टिस्टाचे पुरा जनाक ब्रश हाता दवरून गोत्ता ब्रश मुवमेंट गोत्तना तिल्यांक तूं शिकोवच्याक आत एक आर्ट क्लास करतास हांव तांतू चेडूय आसात ती व्हडय आसात ती तांतू साधारण बेसिक आर्ट गोतना तेली आसाची आतां करता ती आनी एकल्यान करची पळोवन आमी करताचे फर्स्ट एक थोडे तांगेल हात दोन ब्रश मुवमेंट शिकोवक सोडले मागीर पळय ते कसिक्की एक हे येता तांतू म्हाका कोरका तेच 2 वरे ना ताची लागीं वचना ना तिला तुमी गेले मेगेलो पोतू मस्त लुटी करता ताका लुटी करची म्हळ्यार त्या म्हणटा जाल्यार मेगेल होडू 8 वर्सां सांग तागेल हातान ब्रश दिला रे तो चंद पेंट करता पेन्सिल दिवन तुका एक पिक्चर दाखयला रे तागेले एक फेवरेट कसं केक आसा आता मुगेला हें पुरो आसता पळय स्पायडर मॅन तसले तागेले कसं केक आसा म्हाका कार्टून टायप ते भारी चंद कोण चडवायता खंयचे क्लास ना कसं नाही व्हेरी गुड ताचे युट्यूब पळोवन तागेले कॉन्सन्ट्रेशन वाढता थँक्स लुटी करता म्हणता पळय त्या लुटी वेळार असे सर्त करताची आनी लायक जाणता वाडून येता एक नमना फूल अशी फुलताची आनी आमी घरान तू चेडवान सांगता पेंट हाड दिना ती आतां मागीर क्लासाक पुरो तागेले एजाचे मेन हांव तागेले खातीर स्टार्ट केलें तागेले एजाचे तसत पुराय तांकां पेंट आनी ब्रश दिता कसं खुशी म्हळ्यार घरान तांकां येदोळ खंय पेंट आनी करून सोडचे हांगा तांकां कसं केक हांव एक समर कॅम्पाक गेल्लेली साधारण 100 जण आशिल्ले मस्त हळ्ळी चेडो तांकां पेंट शिकयता म्हणटा कसं खुशी इतले विरकायता ती करता ती कसं जाल्यार एक लास्ट एक फायनल प्रोडक्ट येता पळय भारी खुशी त्या स्टार्ट जे वरेन उमेदीना म्हळ्यार वायट पेंट करतना बोरिंगशें दिसता तद नंतर एक कसं केक तांगेले आतां रेडी जावन आसता पळय तांतू तांकां भारी खुशी तांगेले पुरा लुटी विसरतात तांणी इनवॉल्व जातात तांकां तें एक नमन्याचे आमी टॅकल करचे हें ते कळवाय चेडूं पेंटिंग आनी दिली म्हण जाल्यार लायक विशय आतां वृंदा आमगेले वीक्षकांक पेंटान तूं करचे आसक्ती आसता पॅशन आसता जाल्यार करूंक आतां दवरूंक भंयशी आसता तसल्यांक तुमगेले एक संदेश दिता हांव कसं सांगचें म्हळ्यार आमगेले बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट करूं येता उडोवची तसं पॉट्स हा ये पॉट दाखय
कृष्णा मसोर मुळे केत्त शिल्पळ अंतू दही अत्तशिला ताजे ताजे पॉट ऍक्च्युली ते उडोचे ताजे पेंट करून अज्वेरेने पेंट करू काय आर्टिस्ट कोणी जाऊ का म्हणलं कोणी करू त्यामुळे हे ತಂಜಾವೂರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದೇವಿಲ್ ತಗೊಂಡ ಓ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದು ಸಿಲ್ವರ್ ಅರ್ವೆ ವೈಟ್ ಮೆಟಲ್ ವೈಟ್ ಮೆಟಲ್ ಭಾರಿ ಚಂದ ಅಲ್ಲ ते पूजे वेळा पुरा दवरलो वरमहालक्ष्मी व्रता टायमार आसला सेल ऑर्डर्स असं लायक विषय आता एक क्वेश्चन निಮ್ಗೆ येतवरंदा तुमगेली हे पयाणांतू केन्नाय जो तुमगे एक आसक्ती उणी जालेले तश कसलासकी ते आशिल जाल्यार ते कशी तुम्ही ओवरकम जालीची एदोरसिले आसक्ती याचा कळ कमी जाल्लो म्हळ्यार मेन कसं म्हळ्यार आता चडवाला एग्जामा टायमार मागीर म्हाका कळा कुडवाना जाता तेदाना आणि रिसेंट जावन पाऊस या म्हणताना मागीर हें पुरा सुक्काना नातील टायमार त्या टायमार क्लायंट्सान जलवे 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 निमगितात ह्या पंत वर्डिके सीजन तितले हे आशिना बिझी अनेक म्हाका सांगका म्हळ्यार एक म्हणजे फॅमिली मस्त फंक्शन मिस करून घेतला बिकॉज ऑफ आर्ट आर्ट म्हाका उपाय ना तू खंयचेय फंक्शन येना ती म्हणटा ती म्हळ्यार फंक्शन जावचे टायमार हांव बिझी आसा वर्डिक म्हणजे टायमार बिझी आसा तशें लागीं म्हणून वता जाल्यार पुरा अटेंड करूं जायना वाडने तुमगेले काम चंदेर विंगडा पावो टायमार पळय म्हळ्यार एक हिब्री गांवांत तू तांचे म्हळ्यार खंयची सर्वीस जाल्यार हांव 4 घंटे भितर तांकां करून दिवका मागीर एक दिवस डिले जाता मागीर हांव काम सेट करून दवरता आज इतले जाऊ का आज हांगा वचची जाऊ का तशें प्लॅनिंग जावन व्हेरी गुड आता हांव कसंच निमगोच म्हळ्यार आमगेले जनाक तुमगेले एक संदेश तांकां एक पळोवका कसले आर्ट करच्याक आर्टच तांगे लायफाक कमून जाल्यार आता तुम्ही घेतला मनकेची तांकां एक संदेश दिवचे जाता खंडीत आता हांव म्हाका पुरो जण ब्लाउज पेंटिंग आनी अंतरपाट ते मात्र म्हण लेख केले जाल्यार रिसेंट एक युट्यूबर ती स्नेहा पै म्हणून ताणे आमगेल्या घरा येवन शूट केलें निमित्त केलें हांव पुरा करता इवन अँटीक आयदनाचे हांवें आसा कलेक्शन पुरा सो कोणेय कोरी येता डायरेक्ट हांगालारे ट्राय करका म्हणना तुम्ही कसं उडत जाल्यार आता चंद चंद आईस क्रीम कप्स येता पूट तसल पुरा नाशिला कसकसल की पुरा प्लास्टिक या पुरा येता हांव केला ताजेर पुरा चंद चंद आमगेले क्रिएटिव्ह आता LED बल्ब्स आसा पळय तांतू चंद चंद क्राफ्ट जाता कोकोनट शेलान जाता व्हेरी गुड तांतू पुरा आमकां ब्रश आयडिया येता तांतू बसता रचना आनी कसं की पुरा आयडिया येता आनी कसकी येता स्टार्टिंग हांव करता मेन हांव स्कुला शिकोवच्या वती कोण थंय म्हाका कसं चॅलेंज आशिल्लें म्हळ्यार फर्स्ट आतां 5 वर्सां जाल्यां फर्स्ट वतान कसं आशिल्लें म्हळ्यार एक हेब्रीन तूं कसने मेळना पेंट आनी आमकां जाय म्हणली सतन मेळना मागीर हाडून दिता ती आतां सादारण मेळटा त्या टायमार मेळना आशिल्ला तेदोना कसं म्हणलें म्हळ्यार तांकां हेब्रीन तूं घेवची तशें जावका खर्च जावचे नात म्हळ्यार एक 20 सेक्शन की आशिल्ला भरतनाट्य हें पुरा तांगेले इंट्रस्ट कंचन कोणे कंचन जॉइन जावं आर्ट एंड क्राफ्ट 40 जन आसा ती 40 जनाक हांव शिकोवचें 40 जनान एका अंगडी रिगल्यार थंय तितली पेंट मेळना हांव आलोचन करका मागीर 40 जनान घरा वचून तांगेले अम्मा तांकां करकर करूनाचे अम्मा त्या हाडू सांगला हें हाडू सांगला म्हणून तांकां हें जावचें नाचें तशें हांव कसं लेखलें म्हळ्यार उडोवचें आसलें बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट रट्ट्यान करचें करट्यान करचें बल्बान करचें प्लास्टिकान करचें ते एक तुम्ही कोणाला पॉट्स वय तसलें असल टायप हांव सांगता तांकां ह्या खंयच्या पॉट्स तुमकां खंय मेळटा बिस्लेरी बॉटल तंतू पुरो शिकयलेलें आयस्क्रीमा काड्डी व्हेरी गुड तंतू तसलें तू पुरो शिकयलेलें आमी करता मेन कसं म्हळ्यार आमकां ब्रश मुवमेंट कळका ते अवंगाले जावका म्हणना म्हाका ब्लाउज पेंटिंग शिकय म्हूण ना आमी ब्रश मुवमेंट करूं शिकल्यारच पळय मागीर आपणेशी येता व्हेरी नायस जनांच कडेन भिवका म्हणना म्हाका आर्ट गोतना हें गोतना होडना येता ते सुर करचे एक व्हड विशय आनी म्हाका दिसता ते आर्ट करता आसल्यार ताची तितली व्हड आमगेले मनांचे इन्वॉल्वमेंट तांकां भितर आसचें एक हॉबी ते न्हय आतां वरना आमी तुका
ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರೌಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇತ್ತಾಚಿ ಓಕೆ ಎಕ್ ಶಬ್ದಾಂತು ಕೌಶಲ್ಯ ಆರ್ಟಾಕ ಕಸ ಮಣ ವಿವರಿಸಿತ ತೆಮ್ಮೆಗೆಲೆ ಹೋಡೆ ಎಫರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ದಿಸ್ತದ ಸೃಜನಶೀಲತಾ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಮೆಗೆಲೆ ಮನೆ ಹರ್ಟಸ್ ಪಳತಂತು ಕಳುತ್ತ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕೌಶಲ್ಯ आर्ट्स आता एक बन्नो तुमगेल व्यक्तित्वाक सांगचे कंचेस प्रतिनिधी करचे ब्लू बण्ण मणी येत कसं लाग मग कसं की कंचार मेगेल कंचा आर्टांतू एक ब्लू काही पण दिसत व्हेरी गुड फर्स्ट वच्चे मेगेल हात ब्लू वेरी व्हेरी नाईस आता तंजावूर आर्ट की फॅब्रिक पेंटिंग तू फैब्रिक पेंटिंग मग केरला म्यूरल मस्त इष्ट केरला म्यूरल जो पट्टचित्र आर्ट जो केरला म्यूरल अंगलरी केला नो सारी वैरानी केला व्हेरी गुड ब्लाउज पीस वैरानी केला एक पटी तपळोचक या एक अभ्यासु तुका यशस्सु मेळोक सहाय जलल खंचे अभ्यासु हर्ट दोन काम करचे हर्ट दाम पेशन्स ताळमिताच मागीर येत मग फर्स्ट हर्ट स्थिरता कन्सिस्टेन्सी करत वचोका करत जाव का व्हेरी गुड प्रशंस करचे खंचे एक आर्टिस्ट असं की विग्नाला आर्ट पळोन वय मग बँगलोर ऐकले वेरायटी म्हणून असं त्याला यांचे फॅब्रिक पेंटिंग आणि प्युअर तांजोर आर्ट आणि करतात तर तिघीला एक व्हिडिओ पळायला मग कितली की बल आयला वरी जात ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅನೇಕ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾವೇ ಕುಟುಂಬ ಮಳ್ಳಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮನ ಅಂತು ಏವ್ಚೆ ಏಕ್ ಶಬ್ದು सपोर्ट ಒಳ್ಳೆ सपोर्ट सिस्टम ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಮನೆ आणि मुखारी जाऊ का आता येतानी कंगेल निमित्त कितले जातात तिथले मेगेल बांबून जाऊ चरडून जाऊ करतात व्हेरी गुड यशस्सु म्हळ्यार एक शब्दांतू तृप्ती खंडित तृप्ती सॅटिस्फॅक्शन तृप्ती ग्रोथ आणि ते मात्र ग्रोथ जावका आणि के ग्रोथ आता आता म्हाका तुम्ही आपयला हांगा हांव हांगाक सोडून जो म्हाका आपयला मेगेल जाल्ल्या म्हण हांव सोडा आणि के नेक्स्ट कसं नाही कोर ವಂಡರ್ಫುಲ್ आणि के नेक्स्ट कोरका करेक्ट आणि मग त्या मट होड यशस्सु मेळलेला मेगेल अंतू दिसनी ना येते यशोदून येतात आमकां कळना आमगे यशस कसं म्हण आमकां कळना म्हळ्यार एक हांव भायर वचन तितले भायर वचन आणि जनाक वतना हे बोर्डान आता घरकडे बैसून तुगेले आर्ट पुरा घालल्या ना कितली की जन ಗೊತ್ತस ते जन ಗೊತ್ತस म्हळ्यार विषय तुकोबर ओके व्हेरी नाईस वृंदा तुगेला उल्लोनु तुमगेले फॅमिली सपोर्ट की तुमका ಬೆಂಬಲ आणि विश्वासू आणि तुमगेल सृजनशीलता त्याचे विषयांतू कहाणी प्रति एक कलाकाराला मागशी कहाणी असं म्हणा म्हणके तुमगेले एक स्पष्ट कहाणी आमक सगळ्यांक सांगिलास तुम्ही सो तुम मस्त धन्यवाद हांगा येयल्याक देव तुमका बरे कोण देव आणि के तुमगेले आर्ट सगळे एक आमगेले देशाने आता राज्य जाले परराज्य झाले आणि तशी विंगड देशांती लायक नाव येव तुमका म्हणून सांगतेची आम्ही हांगा मुक्ताय करताची तुम मस्त धन्यवाद मग हांगा तुम्ही अपील करतीरा आणि मग एक तुमगेला वेलकम केलेली रीतीस पण मग मस्त खुश जाला ओ माय गॉड कोंकणी केंद्रांत मग आपण तुम्ही लायक मग चंद रीतीर मग काय कार्यक्रम मुखार सोंदिलेल खातीर तुमकां मस्त धन्यवाद कोंकणी केंद्राक धन्यवाद थँक्यू सो मच आता वीक्षकांकय आम्ही वृंद मायेले आर्ट पळोवन ತಂಗೆಲ್ ಚಂದ ಉತ್ತರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸು आणि ತಂಗೆಲೆ ಬೆಂಬಲ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಗೆल ऐकलींची तशी ತಂಗೆल आम्ही उतर ऐकतना आमक दिसता एक सृजनशीलताक धैर्य आणि बेंबल आणि विश्वास दिवन मुखार गेले म्हण जाल्यार तेंची वाट सोदून मुखार वता आणि आमगेल खंयचे स्वप्नाक आमगेल बेंबल सपोर्ट विश्वासू आणि सहनेनं ते स्वप्न साकार करू साध्य स म्हणून खंडित हांगा सांगेत नाही वे तुमका हे वैकी तुमगेल मनाक कसले अभिप्राय स म्हळ्यार विशयांत तुम्ही आमगेले कमेंट बॉक्सांत घालायची सांगताची आम्ही हांगा मुक्ताय करताची नमस्कार सगळ्यांक देव बरें करो